नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत. आज हांव तुमगेल मुखारी एक परंपरा म्हणलेले एक नवीन सरणी कार्यक्रम घेऊन आयिल्लो आसा. कोंकणी भास एक भास. 40 आनी 2 पंगड भास उलयता. तशींच 3 धर्मा लोकूय कोंकणी उलयता, पूण बोली इल्लेशे वेगळे आसा. बोली वेगळे आसा म्हणटना तांगेले आचार विचार जावो, संस्कृती आसा पुरो, संस्कार आसा पुरो, तांगेले खाण जेवण नेसणांत थोडे थोडे फरक येवनू शकता. ते आज कळचे उद्देशूच आमगेले परंपरा म्हणलेले हे सरणी कार्यक्रमाचे उद्देश. आज पहिले उपाख्यानांत आम्ही कुडाळ देशस्थ आद्य ब्राह्मण समाजाचे प्रतिनिधी जावन उडपी सकून माधुरी विष्णुदास पाटील हांकां आपयलेलो आसा. माधुरी, तुमकां विश्व कोंकणी तर्फे नमस्कार. तशेंच हाजे उद्देश आनी एक उद्देश कसो म्हळ्यार कोंकणी भाशेचे शब्द भंडार वाडोवचे, कोंकणीचे ज्ञान वाडोवचे, हो सगळो कार्यावळी हांतू चलता. आमी आतां भासा माधुरी तुमगे सांगता करूया. एक ल्हानसो परिचय माधुरील कोण दिता. माधुरी हांणी जल्मता मुंबय जल्मलेलींची, थंय पदवी जेवन ताजे उपरांत लग्न जावन उडपा आयलींची. हांणी कुडाळ देशस्थ गौड ब्राह्मण संघाचे उडपी डिस्ट्रिक्टाचे हांणी अध्यक्ष जावन काम केला. तशी आतांय करत आसाची. मस्तीतले तांगेले कसं संमेलन आसा पुरो, कोंकणी तांगे लग्ना संबंधी कसले कार्यावळ आसा पुरो, लग्ना संबंधी आसा पुरो, हर कार्यांतू तांणी तांगेले हात भार लायला. सर्व विशयांतू हांणी तांगेले प्रतिनिधी जावन येवच्याक सशक्त म्हणून लेख म्हाका दिशिल्लो आसा. तशी आज तांणी आमगेलो भाशा भास करच्याक विश्व कोंकणींत येवन पाविल्ले आसाची तुमकां परतून स्वागत सांगता. आतां परंपरा म्हणटना एक मात कसं येत की म्हळ्यार एक समुदायाक जेव्हा एक समाजाक तांगेले एक इतिहास म्हूण आसता. एकाएकी ते कसं म्हळ्यार प्रारंभ जायना. ताका एक इतिहास आसता. तुमगेले एक मालगड आसता, ती मालगडाल एक संस्कार आसता, एक संस्कृती आसता. तांणी खंय चुकून आयलीं, खंय वस्ती केलेली, तांणी कसं तांगेले एक उद्योग अशी ताजी एक विस्तार रूपण एक दिवेत की माधुरी तुम्ही. खंडित. नमस्ते. परतून आम्ही माधुरी पाटील, तुम्ही परिचय करून दिला. मी आमच्या कोंकणी एक थोडा बदल असा तुम्ही सांगले वरी. आमच्या भाषेंत मी बोलते. आम्ही कुडाळ देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण. आमकां सगळ्यांनी आमचे सारस्वत फ्रेंड्स जावो, परिचयाचे जावो, हे कुडाळ देशस्थ तुम्ही गौड ब्राह्मण, तेंतू वापस आद्य गौड ब्राह्मण म्हळ्यार तुम्ही काय कसाला म्हणून आमकां केन्नाय हे एक क्वेश्चन विचारतात. विश्व कोंकणी केंद्राचे सुमार वर्षाच्या कार्यक्रमांत आमकां एक भाग वैसूंक, आमकां एक गुर्तीसून आमच्या समाजाक दिल्ल्याक आमी स्टुडंटाचे विशयार जावो, विंगड विशयार जावो, हांगा येवन आमकां परिचय जावन आमी तांकां ऋणी आसू. आनी तुमी आज म्हाका विचारलेले वरी कुडाळ देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण, आमी पंचगौड सारस्वत एक आमी पंगडा जाल्यार आमचा कुडाळ देशस्थ जाल्ल्या निमित्तान मस्त जाणांक त्याच्या बद्दल गोत्तना. आमचेय पूर्वज भायर सरलेले उत्तरेसून सरस्वती नदीच्या सायडाकच आमचेही होते लोक. आणि विशेष करून उत्तरेंत गंगा किनारी आमचे एक सामंत म्हणून अधिपती होते. सो मुसलमानाचे अल्लाउद्दीन खिलजीचे आमचे इतिहास बरयल्या प्रकार त्या वेळा मस्त ते दाडी जावन धर्मांतरणाचे आणि पुरा त्यांच्या वयर एक वत्ताडा येवन ते राजान आपली मनशां घेवन आमी आनी हांगासून जागो सोडका, आमी विंगड देशाक जावन वसती करका, आमचा धर्म उरोवका, ते उद्देशार ते भायर सरले.
मस्त जाणां फॅमिली घेवन भायर सरतना तेणी जाताना गौड म्हटल्यार बंगाल तेन्नाचा गौड देश, त्या देशांत जावन थोडे समय वस्ती जावन इतिहास दाखयत आसा की आमचे पुरा पूर्वज थंय थोडे समय वस्ती करून वापस प्रवास म्हटल्यार ह्या विशयांत म्हटल्यार तसा न्ही आमची बुकां बरयली आसत. मी महाराष्ट्रांत व्हड जाल्ना तसा जावन मराठी लिपींत आमच्या जातीचा मस्त प्रकारे थंय इतिहास बरयला आसा. त्या इतिहासाच्या प्रकार कडे मध्य प्रदेशासून कडे महाराष्ट्रांत कुडाळ प्रांत, गोव्याचे उत्तर भागाचे साईड, मालवण, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, वेंगुर्ला त्या प्रांतांत थंय असल्या राजाकडे जाऊन त्यांनी शरण विचारलं. असं आम्ही उत्तरेसून येयलो असू, आम्ही ब्राह्मण असू आणि आमकां तुम्ही शरण देवंका. तेन्ना त्यांनी त्या राजान आमकां ह्या देतूच शरण देतूच आमची थंय देव हाडलेले ते पुरा स्थापने करून आमच्या पूर्वजांनी थंय जीवन एक प्रारंभ केला. आणि हे पुरा इतिहासान सांगल्ल्या प्रकार त्यांनी प्रवास करताना ते खाली ब्राह्मण न्ही तर त्यांनी क्षत्रियाचा म्हणजे हातान शस्त्र उखलूंका जाला. आमची मनशा, आमचा धर्म, आमचा काय असा त्या संस्कृती उरोवंका जाल्यार तांकां वेळ पडल्यार त्यांनी शस्त्र हातान घेवन त्याच्या प्रकारे केला. म्हटल्यार थंय कुडाळाक पावासर तांकां ता एक नेतृत्व कसा करूंचा त्याचाही तांकां नॉलेज आसल्या निमित्तान थंय मागीर त्यांनी त्या जागेच्या हे एक अधिपत्य येतूच राजावरी थंय त्यांचा ह्या जाला. एक सामंत घराणे आणि एक प्रभू घराणे, ती दोन घराण्याचे आमकां इतिहास मेळटा. तेंतू आमची एक त्या काळांत विशेष जावन एक बायल मनीस राणी होती. तिणे मस्त आमच्या एक समाजासाठी कार्य करून पुढे व्हरोन गेली. कडे थंय कसं जाला म्हटल्यार एका अंतेन पोर्तुगेजाचे केन्नाय पोर्तुगीजाचे हे येवन धर्माचे आमचे रक्षण करूंचा वापस प्रश्न येयला. आणि एक लोकल क्षत्रिय खेम सावंत म्हणून होता, त्याने एक त्या काळांत ब्राह्मण दंड म्हणून घातला, टॅक्स आत्ताच्या भाषेंत. ता एक बांधूंक ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता आणि हे आमकां आनी कसाला पुरा कष्ट येता काय का म्हणून येवजून आमचे पूर्वज वापस आता आमकां ह्या जागा ही सोडका म्हणून त्यांच्या मनांत दिला. बट देवस्थान आमची थंयच होती. आमची थोडी मनशां तेन्ना मंगळूर सायडासून घरा वयर घालूंचे नळे, मंगळुराचे टायल्स ते थंय व्यापाराक दोणी येत. त्या दोणींत बसून थोडी घराणी हेंबरे येयली. हेंबरे येताना त्यांचा प्रवास बारकोर प्रांतांत केलव उतरली. केलव कडे मुखार तशीच समुद्रका न्हंयच्या वांटेन हांगा मंगळुराक गेली. तशी जावन आमची एक गुंप थंय उतरलो, एक हांगा उतरलो करून ती थंय कडे बारकोर राजान तांकां तुम्ही काय करतात, तुम्ही खंयसून येयले, त्यांनी पुरा विचारणे केला. विचारणे केल्या वेळार तर आम्ही मुख्यत्व आम्ही कृषी करून आसले, तर तुमकां न्हंय कडे खंय अनुकूल जाता थंय तुम्ही रावयत म्हणून त्यांनी आमकां एक परमिशन दिला. आमच्या पूर्वजांक परमिशन देतूच तांकां अनुकूल जाल्ल्या वरी थंय त्यांनी कृषी करून जीवन प्रारंभ केला. हे पुरा जाताना साधारण आमकां गोत्तो आसले प्रकार आता आमची 5 6 पिळगी, ते 6 पिळगी आदी आमचो इतिहास थंय सुरू जालो. आत्ताच्या वरी कसालाही ह्या ना म्हटल्यार मोबाईल का फोन का अथवा बरोवन दवरूंक लिपी गिपी कसालाही ना. आमचो प्रवास सुरू जाल्लो आमच्या समाजाचो 4 म्हटल्यार साधारण 11 सून 12 सेंचुरी शतकमानांत सुरू जाल्ल्या उत्तरेसून आम्ही लास्टाक येवन पावलोसू हांगा. 5 पिळगी आता आमची हांगा आसत, 6वी पिळगी आता आमची आसा. सो ते पुरा प्रवासांत तुम्ही आत्ता सांगल्ल्या वरी त्या इतिहासांत तुम्ही कसा तुमचा एक म्हटल्यार जीवनमान तुमचा संस्कृती काय म्हणून विचारतना आमकां आमच्या वाडवडील मनशांनी काय सांगला. बरोवन दवरूंक लिपी ना म्हटल्यार भाशा पुन्हा बदल जाली आमची. हांगा येतूच आमकां लिपी बदल जाली. आम्ही बोलूंची भाषा काय होती त्या प्रांतांत ताई कोंकण प्रांतच, करावळी प्रदेशाक महाराष्ट्रांत कोंकण म्हणतात. आम्ही इल्ला कोंकण प्रांतच. आमची थंय भाषा मराठी आणि कोंकणी मिक्स मालवणी म्हणून एक भाषा. त्या मालवणी भाषेक हांगा येतूच आणि आमच्या वट्टच असला आमकां लागीचो समाज म्हटल्यार गौड सारस्वत समाज.
तेंचे वाटता आमी एक लागीं आसोन तेंचे भाशेचा प्रभावय आमच्या भाशेवर आसा, थोडी आमची भाशा आसा, असा जावन एक आमची ही भाशा आसा. आणि ह्या भाशेंत आमी बोलोन आमच्या वाड वडिलांनी आमकां पुरा इतिहास सांगल्या निमित्तानं आमचे कुलदेव पुरा थंयच उरले सत. आमी मात्र जीवन एक कष्ट जाला, आमचे जीवन रक्षणेसाठी आमी हांगा येयलो आणि आमी हांगा आसूं म्हणून सांगून आमकां एक पुरा संस्कृती आमचा काय संस्कार करम आसा ता पुरा तेणी आमकां बोलोन सांगले आमकां गुर्त आसा. हे पुरा आमचा एक इतिहास आसा. आता तुम्ही सांगला म्हणजे तुमगेल्या मालगड्यानं जाय तितले कष्ट काढले, तुमगेल्या सहपिळगे फाटल्यान जाय तितले तांणी कष्ट काढून कसं ते तांणी शस्त्र हातान उठोवचे पडले. शस्त्र इत्याक म्हळ्यार तांणी तांकांचे रक्षण करचे पडटा. तशें तुम्ही ह्या वाटेन आयलींचे तशें कुडाल देशस्थ म्हूण तुमकां प्रारंभीक ते नाव पडले, ताका लागून ते नाव पडले. तशें कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण प्रारंभाचेर आशिल्लें नाव तुमचें. करेक्ट. ते शस्त्र धरला देखून आद्य गौड ब्राह्मण थंय आयले. कुडाल देशाचो ह्या वाटेन तुमी आयले, ह्या वाटेन आयले, ताका ते परतून ते जोडले. सो अशी तुमगेल समुदायाचे संबंध नावूच लंबायेन गेले. कुडाल देशस्थ म्हणून इतिहास म्हळ्यार तेची कित्याक ते नाव आयले ते आमकां कळल्यार आतां आमगेल्या विक्षकांक एक ताजी माहिती मेळल्यार ते एक बरें लागता. इथं म्हळ्यार कोंकणी भास सगळी एकी भास. आमी सगळे जनाचे एक विचार, एक इतिहास, एक संस्कृती सगळे आमी कळूंक जाय. ताजे उद्देश इतलेचे. तशें आज आमगेले पहिले उपाख्यानांतू तुमकां आपयला आमी म्हळ्यार तुमगेलें नांव तितलें लंबाई आसा. त्या लंबाई नांवाक कशी तुमगेलो इतिहास आसा पुरो म्हळ्यार आयिल्ले निमित्त आमी प्रथम जावन म्हळ्यार एक कसं म्हणटाची पहिले उपाख्यान, पहिले एपिसोड म्हणटा आमी तुमकां आपयलेलो आसा. तुमगेलो इतिहास आयकून खरें पडल्यार तुमगेल्या मालगड्याक आमी एक नमन करपाक जाता. तितले तांणी कष्ट काडून ह्या वाटेन येवन सगळे आजी वावर काडून तुमी ते दवरून घेतिल्ले आसा. पयले बरोबर. आता दुसरे एक कसं म्हळ्यार एक संस्कृती, एक आचार विचार म्हणटाना संस्कार म्हणटाना एक एक देवळ, एक देव, ताजे बद्दल आमकां कसले माहिती मेळटली की तुमगेले देव आसा पुरो, देवळ आसा पुरो, ताजे एक दोन्ही एक विचार सांगता. खंडीत. आता तुम्ही सांगील तशें हांव तुमकां सांगतना आमी कुलदेव पुरा थंय सोडून आमचे खंय कुडाळ देश प्रांत, ते कुडाळ प्रांतांत वेंगुर्ला, दाबोळ, सिंधुदुर्ग ते पुरा खंय प्रांतांत आमची मनशां होती. ते देवळां आमी बांदलेलीं, आमचे कुलदेव पुरा थंय उरले. आमी थंयसून येताना आतां आमकां तुमी विचारलेल्या प्रकार आमकां एक मठ आसा, गुरू परंपरे आसा. दाबोळी म्हणून वेंगुर्लांत एक ल्हान गांव आसा, थंय आमचें एक नारायण मंदिर म्हणून नेंतू दाबोळी मठा म्हणून आसा. आमकां गुरू परंपरे आसा. गुरू परंपरेक आमचा शंकराचार्याचे हेंतू, शृंगेरी मठाचे हेंतू आमी आमचे स्वामींक दिक्षा दितात. आणि आमचं विशेष म्हटल्यार आमचे एक फुडले स्वामी त्यांनी तपश्चर्या करताना त्यांच्या लागीं एक वाघ बसून रावा म्हणजे तितके त्याचे भक्ती, त्याच्या तपश्चर्यांत वाघानय तेका एक सुणे बसले की मार्जार बसले की तशी तितले चंद करून एक वाघ बशिल्ले आमकां ते एक विषय. आणि एक आमचे वडील एक स्वामी पूर्णानंद स्वामी त्यांनी संजीवन समाधी घेतली. संजीवन समाधी घेतलेला ता स्थान आसा आमचा दाबोळी मठ म्हटलें. थंय आमचे कसा म्हटल्यार आदी लगायसून चलोन येयला आसा म्हटल्यार गृहस्थाश्रम जावन संसाराचा पुरा सुख दुःख सगळा अनुभव घेऊन संसार परित्याग करका म्हणूनचा एक भावने केतना येता, अध्यात्माचा केतना तेका जोड मेळता. आणि मी एक समाजासाठी आणि देवाचा ह्या करते म्हणूनच्या भावने असलेल्या मनशाक आमच्यांत एक स्वामी म्हणून एक ऐक्य करून त्या मठांत आमी तांकां स्थापने ह्या करतो. आणि ते स्वामी आमच्या समाजाक आदर्श जावन एक आमकां पुरा गायडन्स आणि ह्या देतात असं सांगून ह्या वाट्यान तुमगेलें देवळ खंय ना हांगा एक आमचा तांचं आमचे एक आमी सांगल्या बडी आमी इल्ला बारकूर बट मुखार कडे मुनकिंचेट पेत्री हेब्री लागी
थंयसून कडे आमकां थोडे आमचे सरले बेट्टू मनीपाळा म्हणून आसा, थंय आमची मस्त घरां आसत. थंय आमचे एक वडील SK सामंत म्हणून त्यांचे वडिलांचे मस्त गादे आणि असत. तेंतू तांकां एक शिवलिंग मेळ्ळा वडिलांक. शिवलिंग एक गाय जावन एकच जागेर दूध आपणच दूध सोडता म्हणूनच एक मनशांक दिसून येला. काय आसा बा थंय म्हणून बघताना देवाचा लिंग होता. कडे ता पुरा ह्या करून काढून थंय त्या काळांत त्यांच्या SK सामंत मामांच्या घरच्यांनी त्याची स्थापना वडिलांच्या काळांत त्या पुरा स्थापना करून एक देवस्थान केला. देवस्थान केल्यारी त्याचे आचार विचार मस्त ताका एक जागृती पुरा सवळ्यांत करका. आणि आता मी सांगल्यावरी तुम्ही सांगले वडील पुरा इलेर कसलंय साधने सहकार्य कसलंय ना होता. देवाक पुरा करेक्ट टायमार एक जावका त्याचा नैवेद्य जावका त्याचा ह्या जावका त्या सवळेपणानं ती आमची कोण होती ती वडील बाईन मनशा मामींनी तांकां एक 7 का 8 का धाकटी असलेली ता पुरा करून पालने करून 75 त्या मामांनी समाजाक त्या देवस्थान एक ह्या केला विलीन केला. आणि त्याच्यानंतर आता आमचे आडळित कमिटी असा त्याच्या प्रकार आम्ही एक व्यवस्थित करून समाजाचे मुख्य कार्यक्रम थंय करतो. आत्ताची आमची यंग जनरेशनान थंय आम्ही डोनेशन आणि पुरावट्ट करून एक व्हड हॉल बांधला आसा. तसा जावन आमचे एक मुंज आमकां एक उपनयना मुंज म्हणून असता तर मुंजी कार्यक्रम वर्डीक कार्यक्रम ते पुरा आम्ही जाल्ले इतके त्या देवस्थानांतच करतो. तसा जावन आमचा एक समाजाक वट्ट येवन आमचे पुरा संस्कार आमचा पुरा रीत भात ता पुरा त्याच्या बग्गे आमकां कंटिन्युएशन करूंक त्या देवस्थान आमकां एक व्हड एक ह्या आसा स्थान आसा आमचा भक्तीचा. आणि बारी एक कारणीक देवस्थान म्हणून थंय त्या लोकल हेतू फेमस आसा. पण त्या देवळांत कार्यावळ कसले चलतात की नवरात्री वय वय आमचा उमा महेश्वर देवस्थान होता. शिवरात्री मुख्य जावन भारी एक विजृंभणेर आमी करतो. नवरात्री वेळा आमचे 9 दिसय चंडिका होमा आसा. आमच्यांत आता तुम्ही येदळ बोलताना सांगले वरी सामंत प्रभू नायक पाटील आणि शानबाग अशी एक 6 उपनामा असली आमची कुटुंब असत. त्यांचे देव असत. त्यांची आमकां देवी कोणाची आसा त्यांचे कुटुंबाचे वट्ट जावन आम्ही एक चंडिका होमा असा. आणि त्याशिवाय आमचा पर्सनली आता येदनापुरा घरांत कार्यक्रम करूंचा चिके उणा झाला आसा. सत्यनारायण कथा करूंक आसा. आमचा एक समाजाचे 300 घर असत. आम्ही 300 घरांत आमकां झाले इतके चड संख्येन आम्ही थंय आपावन सार्वजनिकरित्या आमचाच समाजाचे कार्यक्रम थंय करत असतो. त्याच्याशिवाय भजने कार्यक्रम असा. एकादशी केन्नाय भजने चलता आणि सप्त चलता वर्सांक एकदा एक पटी. आमचा तुळशी पूजा द्वादशी तुळशी पूजा जातो कडे आमचा सप्त सुरू जाता. आणि त्याचा मंगळ कार्यक्रम करून विजृंभणेर पुरा आम्ही समाज आणि सार्वजनिक सगळे वट्ट जावन थंय एक कार्यक्रम करून जाल्ले इतके देवाचे कार्यक्रम आम्ही चालवीत असतो. तुमगेल समुदायाचे संबंध लोक तावळ येऊन पावता जाल्ले इतके मॅक्झिमम लोक थंय एकामेकाक मेळचे उलोवचे म्हणजे बोलोन आम्ही. आणि काय सुख दुःख असल्यार कडे आमचा एक संघ स्थापने 2007 साली झाला. आमचे समाजाचे मुंबईत सारस्वत बँकाचे एक व्हड मनीस एकनाथ ठाकूर त्यांनी येऊन त्या एक आमचा संघ स्थापने जाताना उद्घाटने करून आमकां आमचो समाज महाराष्ट्रांत मुंबई बेळगांव कोल्हापूर ह्या जागेर व्हड संख्येन आसा. आणि आम्ही हांगा वलसे जावन येयल्लीं. आमची उडपांत खाली 300 कुटुंबां. मंगळुरांत 1000 असत कुटुंब. मंगळुरांत 1000 कुटुंब असत. वय 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 त्यांनी हांगा तेंचेय तशेंच म्हटल्यार हांगा मंगळुरा आशिल्ली 1000 कुटुंबाक तांणी देवळाक उडपाक येवप ना. तांकां हांगा काशेकोडी म्हणून एक देवाळ आसा. मुलार म्हणून एक जागेंत एक देवळ आसा. आणि एक कुडी बैल म्हणून जागे एक 2-3 जागेर हांगा तेंची असत. पूण तांणी केले की तांगे मालगाड्यांनी केले. मालगाड्यांनी तेंची साधारण एक आमगेले मालगाड्यांनी करताना आमकां करताना साधारण एक 3 सून 4 पिळगे आमगेले जाले.
तशीच तेंगेले एक 3 पिळगेसून तेणी केलं. फुडें कशें आशिल्लें म्हटल्यार उडपाक आनी मंगळुराकय आमकां येवंक जावंक हांगा वाट बारीक कश्टाची, साधने ना, व्हेहिकल साधने ना, तसा जावन आमकां आनी तांकां भारी एक उणेशी एक ह्या होता. आनी मेन काय म्हटल्यार एक वाहन साधन ना, रोड समाना, तसा जावन हांगाचो समाज हांगा उरलो, थंयचो समाज थंय उरलो. तसा जावन आमकां मस्त ह्या जाला. कडेन ब्रिटिशाच्या काळांत एक एज्युकेशनाक म्हटल्यार बरा ना. आमी हांगा येवन हांगाची लोकल भाषा म्हणून कन्नड शिकोवंक पडला, तुळू शिकोवंक पडला. लिपी आमकां ना होती. आमी बोलोवची आमची भाषा आमच्या घरांत मात्र होती. तेन्ना ह्या भायर कसा आमच्या धाकट्यांनी फुडें कसा जावचा म्हणून आमच्या वाडवडिलांक भारी त्याच्या बगे एक काळजी जाली. कडे आमचे एक खंयका भायर मैसुरांत शिकोवन एक AC होते, पांडुरंग नाईक म्हणून. ते हांगा मंगळूर बंदरांत असताना बंबईसून आमचे एक पाटकर म्हणून मनीस इल्ले. तांकां भारी आश्चर्य जालां, उडाळ देशकर समाज हांगा आसा, आमी बंबई आसल्यांक आमकां कसले त्याच्या बगेक उत्तना. तर आपूण एक चिक्के एक कांय समाजाक कळाकळी आसलो हेल्प करतलो मनीस, आमी काय मदत करूं म्हणून तांणी विचारला. तर आमकां एक एज्युकेशनाचा अगत आसा. आमचा मस्त हांगा हळडींत आमची जात आसोंची, आमच्या जातीचो लोक पुरो हळडेंत रावले निमित्तान एज्युकेशनाक आमकां चिके भंग आसा म्हणून तांकां सांगतूच तांणी कुडले तुमी एक स्कूल करे, मी तुमकां पुरा त्याचा वेवस्थेक हेल्प करते म्हणून सांगल्याक आज आमचा उडपींत ब्रह्मावर तालुक्यांत आमचा एक मुनकिंचेट्टू म्हणून जागो आसा, थंय RK पाटकर एलिमेंटरी स्कूल म्हणून ओपन जावन 80 वर्सां जाली. 80 वर्सां फुडें आमच्या समाजाक ता एक कळाकळी होता की आमच्या फुडल्या पिळगेक एज्युकेशन मस्त महत्व एक त्याचा. तसा जावन आमचे समाजाचे साधारण एक आज 90 वर्सां 97 वर्सां आसले मनीस पुरा त्या काळांत SLC शिकले. SLC शिकोवंक जाल्यार मात्र बोर्ड परीक्षा दिवंक उडपाक येवंक. उडपांत आमचे जातीचे आमचे एक मनशाच्या घरांत माझ्या आज्याच्या घरांत चावडेंत पुरो ती धाकटी रवत 1 वरास तांकां रवोन घेवचा म्हाज्या आज्यानी, आनी ती परीक्षा बांदून पुरा कडे ती त्यांच्या गांवांत जाय. म्हटल्यार त्या ब्रह्मावर गांवासून उडपाक येवंक जाल्यार 2 न्हंय होती. 2 न्हंय तांटोन येवन डेली येवन जावंक साध्य ना. तसा जावन आमचे वडील मनशाक एक एज्युकेशनाचा कळाकळी आसल्या निमित्तान मस्त जण शिकले. आणि विशेष म्हटल्यार त्या काळांत थोडी बायल मनशांकय म्हणजे धुवोंकय त्यांच्या वडिलांनी स्कुलाक धाडला. 6-7 क्लासासर बायल मनशां शिकली. त्याचा उपयोग काय झाला म्हटल्यार त्यांनी त्यांच्या धाकट्यांक फुडें शिकोवंकच आमकां कितके कश्ट जाले हाडिना. कृषी घरांत असताना भारी जेवणाक काय हेका का तेका का तंद्रे आसलेली स्कूल चुकोवंक ना. कडे स्कुलाच्या लागीं कोणाचा घार होता ती मनशां धाकट्यांक पेज वाडीत. तसा पुरा कश्ट करून आमचो समाज एक आज फुल्ली लिटरेट फुल्ली एज्युकेटेड. बट तेका पुरा कारण आमचे वडील आसत आणि त्यांनी एक भारी कश्टार आमच्या धाकट्यांक अवेरनेस हाडून शिकयला आसा. तसा जावन आमी तांकां मस्त एक उपकृत असो. आता तुमगेल्या मालगड्यान इतले त्या कलाचारी काळजी आशिल्ली तांकां. कसं म्हणारे सगळे आमगेले मुखावयल पिळगेन कसं ते शाळेंत वचून शिकूंक म्हणाले त्या संबंधित आनी एक 100 वर्स पुढे तांणी शाळा केलेली आसा. ते आयकून मस्त खुश जाली. त्या म्हणारे त्या काळाच्या शाळा मस्त कमी आसत आणि तुमगेले लोक हांगा इतले लोक आसता म्हणटाना तांचे एक शिकपाचे एक गरजेपणा ते नाशिल्ले तशें. ते एक बहु महत्वाचो विशय तो. आणि इतले 1000 तुमगेले कुटुंब हांगा आसा म्हणटाना आजकाली एक ब्रह्मावर दाखवून उडपी येवचे कसो व्हडलो विशय न्ही. 15 मिनट भितर येवन पावतले. त्या काळाचेर ते दोन्ही न्हंय दांटून ते येवन मालगड्यान तांणी शिकप करून तांगेल मुखावेल पिळगे केलेले आसा पळय ते खरे जावन ते एक तांकां ते गरजेपण म्हणून खंडीत दिसून तांणी कोरून आसताले. ते एक महत्वाचो विशय. आता मी फुडें आनी आयकूत जाल्यार संस्कार संस्कृती पुरे जाल्ले अशें म्हणटाना आमगेले संस्कृती बदलाची ताजे सांगतच एक येता कसं म्हळ्यार एक लग्न.
एक लग्नाच्या पुरो घरान तुले कसले कार्यावळ्याच्या पुरो मुंजाच्या पुरो ते तुमगेला भितर ते क्रम वय ते येदे वेगळ्याच्या पुरो ते तुम्ही क्रमा संबंधी एक थोडे आमकां एक म्हळ्यार परंपरा म्हणटर आमकां सगळो एक विषय येवका पडटा त्याचे बद्दल एक थोडो उजवाड घालयत की खंडित खंडित भारी खुशीचो विषय आता एक तुम्ही सांगेल तशी एक समाजाक आमकां केन्ना जानवे आस आमकां एक मुंजी क्रम आस म्हणटाना आमकां पुरा क्रम त्याचे आमचे वडील मनशांनी हे आमचे क्रम आणि हे तुम्ही पुढे असेच चलोन व्हरका म्हणून आमकां सांगून देऊन ह्या केल्ल्या निमित्तानं सुमार क्रम आमी आमचे तशेंच चलोन हाडतसूं आणि आमचे देवाच्या दयेन धाकट्यांनी इंट्रस्ट घेवन ते तशेंच फुडें त्यांनी मुखार सुंका म्हणजे मुखार व्हरून जावंका म्हणून आमची एक आशा. आता आमकां येदळसून मी सांगल्ल्या वरी 8 वर्साक फस्ट आमी एक साध्य असल्यार चंद मुंजी करूंचा. मुंज म्हटल्यार एक अर्द वर्डिकाची त्याच्या प्रकार आमी मुंजीचे क्रम आमचो ता सेम आसा सगळे आमचे सारस्वत कुटुंबांत आसता तसांच आसा. मुंज करतूच मातृभोजन मुंजीत कडे मुंज काशी यात्रेक जावचो आसा. काशी यात्रेक जाताना मावळ्यान जाऊ नका पुता माझा चेडू देते म्हणून सांगोवचो आसा आदला क्रम. आणि त्याच्यानंतर ती मुंजीचे विधी पुरा करून तेका एक संध्यावंदन त्या पुरा कसा करूंचा काय शिकवून त्याचा पुरा हे करून मुखार आम्ही एक सांजे वेळा संध्यावंदन आसा. कडे आमच्यांत तुम्ही विचारलेल्या सकाळी फस्ट एक उठतो कुडले बायल मनशांनी तोंड धुवन बागलार हुमऱ्यार बरोवचो आसा. तुळशीक एक उदक घालून एक फूल दवरून फूल कुंकम घालून कडे भितर येवन आदल्या काळांत चुलीरच शेण सारवूनच स्टार्ट करूंक होता. आधी मस्त कष्ट असताना सुरू सकाळी पेज जातचो सगळ्यांक. त्याच्या निमित्तानं ते कडे फुडें दुसरा काय क्रम म्हटल्यार कडे न्हावन देवाक दिवो लावचो तेका पुरा हे करूंचा. दादल्या मनशांनी पुरा संध्यावंदन करून कडे त्यांच्या काय कामां आसत त्या कामाक भायर सरोंचा. तर कृषी आसले कृषीक जायत आंगड आसले आंगडींत हे करीत. आमचो समाज मी येदळ सांगल्ल्या वरी एक 300 कुटुंब मातर आसल्या निमित्त तेंतूय आमकां थंय ब्रह्मावरा लागीं थोडी घरां कडे मनीपाळ सरले बेट्टून थोडी घरां आणि परकाळा थोडी घरां असा आमचो समाज थंय होतो. आणि चलोनच जावंका काही तेंबरे जावंक आमकां कसल्या गाडी वेवस्थे ना. कडे चिके अनुकूलते इल्या वेळा एक बैल गाडी कोणाकडे असल्यार मस्त होड मनीस ते एक दोघा कडेन मातर तसं जावन लग्न जाताना एक हेडकी सांगोनचोच एक होड काम तेका आमचे समाजांत एक गोविंद माम म्हणून होते ते तितके पुरा एरिया चलोन जावन तांकां 1 म्हयनो लागा पुरा घरा जावन एक हेडकी सांगोंक. हेडकी जातूच आती पुरा आमकां सांगल्ल्या प्रकार वडील मनशांनी 5 दिसाचा व्हरडाचा कार्यक्रम घरा इद्राक मांटो घालूंचो. आमचे सगोत्री कुटुंबाची लागीं येवन बायल मनशांनी पुरा हेल्प करूंचा. दादल्या मनशांनी हेल्प करूंचा. रांदापय आमचेच कोण समाजाचे होते त्यांनीच करूंचा ता पुरा होता. आता एक आला क्रमानुसार चिके सगळा कार्यक्रम आता 2 दीस 3 दीस मस्त दुड्डो आसले 5 दिसय करतात. जाल्यार आमच्यांत कसा म्हटल्यार आदल्या दिसा सादारण एक चेडवाक सकाळी हळदी लावची. झिलाच्या घरा चल्लो म्हटल्यार झील आमच्यांत झिलाच्या घरात ते करतात. त्याची एक अंगाबाईची उतरवलेली हळद चलीच्या घरा पावयतात चेडवाच्या घरा कडे. चेडवाच्या घरा हळदीचो कार्यक्रम असता. हळदीचा कार्यक्रम करून तेका एक हळद लावून तेका एक नाण घालून 5 सुवासिनींनी आरत करून ता पुरा करून गम्मत जेवण जावन सांजेच्या वेळा आमचा एक तुळशी कडे तांदूळ धुवनचा कार्यक्रम म्हणून असता. रवळेन ते तांदूळ धुवन घालूंची असत. बावी पूजा करूंची. 5 जाणां सुवासिनींनी चेडवाक घेवन बावी पूजा करून कडे ताव उदक काडून तुळशी केख्यां करून तुळशीचा एक दिवो लावून तुळशी कडे एक सुत घालून तांदूळ धुवची. 5 जाणां मेळून तांदूळ धुवन रवळेन घालून कडे ते सुकोवचे. आदल्या काळांत जातेर त्याचं पीठ वाटून हेरो दिसा आमच्याकडे सकाळी येदूर काणसूंचा म्हणून एक विधी येता. त्या वेळा त्या पिठाचे दिवे लावून जावयाक स्वागत करताना पायाकडे दवरूंक ता आदल्या दिसा ता कार्यक्रम जाय. तेन्ना वापस एक कांकणां भरूंचा कार्यक्रम सुवासिनींनी मेळून चेडवाक
कांकणां महाराष्ट्रांत चड जावन 5व्या कलराची कांकणां चेडवाक दुसरे बण्णाची खंयचीय घाली येता व्हरडा वेळा मात्र 5व्या कलराची कांकणांचो आमचा एक क्रम तसा जावन हे पुरा इतके कार्यक्रम आमचा व्हरडाच्या आदल्या दिसा आसता. आता अनुकूल सकाळी बग्गीन मुहूर्त असा म्हणून जाले केलोपाटी भट माम सांगतात उर्जाचो मुहूर्त तुम्ही फुडल्या दिसा घराक करे तसा सांगल्यार केलो जाणां आदल्या दिसा करतात ना जाल्यार सकाळी हॉलान जावन बग्गीन एक उर्जाचो मुहूर्त आसा 5 जाणां बायल मनशां घेवन व्हंकलेक बसोवन उर्जाचो मुहूर्त करून कडे वापस एका वेळा आदल्या दिसाच्या झिला कडची दूर आसा मंगळुराचो झील असल्या उडपाचो चेडू असले आदल्या दिसा हळद पावली ना जाल्यार वापस एक हळदीचा शास्त्र करून कडे वरडाचे विधी पुरा सुरू जातात. वरडाचे विधींत आमच्या कडे तसांच सेम कन्यादानाचा कार्यक्रम आसा लज्जा होम आसा कडे असा एक मुहूर्त मणी असा एक पिरडूक चल्ल्यांनी झिलांनी घालूनचा तर ह्या पिरडूक घालूनचा एक क्रम आसा. वरडाक कापडां सांटेचा कापड म्हणतो आमी दारेचा कापड ता कापड आणि पिरडूक झिला कडसून येता आणि आता इच्छा असले प्रकार भांगार चढ घालतात. फुडल्या काळान कष्ट होता बट आता तितके एक मिनिमम एक पिरडूक आणि एक कापड देवकाच झिला कडचो तो करतो कसा म्हटल्यार त्याचं एक कर्तव्यता म्हणून. आणि निश्चितार्थ आता पुरा एक नमुने शोभा म्हणून करतात. फुडल्या काळांची कष्ट होता तसा जाऊन निश्चितार्थही आदल्या दिसा अथवा भरडांत सकाळच्या वेळा मालगडल्यांनी बसवून चल्लीक बसवून त्याचा मामा ह्याचा मामा आणि भट मामा आणि घरची वडील मनशां बसवून ह्या चेडू आम्ही आमच्या झिलासाठी निश्चित करतसो म्हणून एक विडा एक स्वीट आता पुरा तेन्नाच्या काळांत फोव आणि गोड कसाला असलेली फोव आणि गोडच तेन्ना त्या म्हटल्यार त्या काळान तसा होता. कडे निश्चितार्थ करून वरडिकाच्या कार्यक्रमांत सांगल्या वरी पुरा कास घालूनच येता चेडू एक आड पालो बांधतात आणि त्याच्यानंतर मावळ्यान एक कापड देवचा असता हळदिवे कलराचा ता न्हेसोवन ता येता. कडे विधी सुरू अंतरपाट धरून हार घालतोच सांटेचा धारेचा कापड देतोच चेडू बदल कापड घालून येऊन कडे कन्यादानांत मावळो असताच जयमाला घेऊन येताना हॉलांत मावळो हवोच. त्याच्यानंतर वराड जाताना ता पुरा हार घालून जातोच धारेचा कापड देतोच चेडू जाऊन कापड बदली करून येता. कडे मुहूर्ताचा ह्या जातोच ह्या मुहूर्ताच्या टायमार पिरडूक बांधूनचा ह्या जाता. भट मामांचे पुरा मंत्र विधी कडे लज्जा होमाचा ता जातो सप्तपदी ते पुरा कार्यक्रम एक जातोच एक जायत असतात. कडे चेडवाचा ह्या एक गोत्रासून आणि एक गोत्राक गेला म्हणून ता एक विधी भट माम करतात. कडे थंयच सुवासिणींनी त्याची चेल्ल्याकडच्या म्हणजे झिलाकडच्या बायल मनशांनी 5 जाणांनी त्याची होटी भरून तेका व्यवस्थित फुल कुंकाम तेका एक तोंडाक स्वीट देऊन त्याचा पुरा एक स्वागत वरी त्यांच्या कोटपांत करतात. तसा कडे पुरा विधी जातोच चेडवाची आवस झिलाकडच्या बायल मनशांक 5 जाणांक बसवून होटी भरून ह्या करता. कडे झिलाक आणि चेडवाक बसवून एक आरत करतात. तेन्ना एक आमची वडील बायल मनशां सोबाने पद सांगतात. ता मात्र आमचा भाशे आमच्या अंगाचा प्रभाव वसोंक पुरो तर कन्नड भाशेंत आसा ती एक 5 बायल मनशां वडील बायल मनशां शोभाने सांगतात. आणि चंद रितीर एक भट मामाकडे चेडू तुमच्या घरात दिला असा तेका तुम्ही आपण व्हरका चंद करून बघूंक का म्हणून सांगून ता पुरा बोलोन चिके सगळ्यांक डोळ्यांत चोर उदाक येता चेडवाक धाडताना ता पुरा व्यवस्थित एक जावन लग्न कार्यक्रम जावन आमच्यांत हे पुरा क्रम आसत. क्रम सगळं तुम्ही कशी तुमकां मालगड्यान सांगला पडले तसे तुम्ही करत येता. एक वेगळो दिसलो म्हळ्यार म्हाका तुम्ही ते तांदूळ तसं ते धुवचे ते कार्यक्रम ते खंय तरी आयकनी आमच्यान हांव खंय तरी आयकनी तांदूळ धुवन ताजे कसन ते पीठ करून दिवो करून त्या जाव्यांक दाखोवचे म्हणजे ते सकाळी स्वागत एक दिब्बाण येता म्हणून सांगता नव्हे आम्ही आणि
ते कार्यक्रम ते म्हाका आमकां दिसता उत्तर कन्नडा ते कडेन ते थोडे तांदूळ दिवप तशें कसले अशें पुरो पुरो म्हूण म्हाका दिसता ना ते म्हणजे कशी ते करूंक म्हाका एक गुर्तू ना बट म्हळ्यार वस्ती ह्या वटेन त्या वटेन वता वता आसतना क्रम खंयचे आसा ताका जोडून वता करेक्ट एके सोडून वता एके जोडून वता करेक्ट अशें शकता वय जाल्यार तुम्ही बरे रितीन तुमगेले कसं ती कार्यावळी लग्नाचे आस पळय बरे रिती सांगले पूण तुम्ही आजून ते दवरून घेवन ते करचे आस पळय तो एक खुशे विशय कित्याक म्हळ्यार आज कालचे लग्न म्हळ्यार कसं जाता म्हळ्यार लग्न आसूचे एक सकाळ नको दनपार पासून तान तू एक 4 घंटे हांका दिवका व्हिडिओ का फोटोच हांका पुरे हांगे लग्न जाताना ते कसन क्रम कोणाकय गुतना कोणाकडे विचार कोणाकय क्रम गुतना अशे क्रमय सोडत येताचे जोडची विचार खंय दिसना पूण ते बरे कसं म्हळ्यार आमी खंयचेय फुडले आमगे म्हालगड्यान कसं आमकां शिकोवन दिला ते आमी बरे रितीन वाडून घेवन व्हरका शिवाय ते सोडून वचचे न्ही ते एक क्रम आता इतले पुराय क्रम तुम्ही सांगले इतले सगळे हांतू भितर म्हाका एक दिसले जाल्यार तुमगेले खाण जेवणाचे वेवस्थे विंगड अशा पुरवे म्हळ्यार एक प्रश्न म्हाका माथ्यांत आयलो सो तुम्ही कसं म्हळ्यार आतां तुमगेले खाणाचे एक वैविध्यता जेवणाचे एक वैविध्यता अशा पुरो एक तुमगेला तू व्हडली कसले एक कसं म्हणटाची एक इंग्लिशान ಸ್ವಲ್ಪ जन म्हणटाचे तुमगे सिग्नेचर डिश कसो अशे सगळे विचार असता सो तुमगेला तू तसल कसले विचार आस की सिग्नेचर डिश म्हणून सांगचे आता तुम्ही सांगितली तशी थोडी सोडून वता ती थोडी उडगास ना म्हणून जाता थोडे आता कशी जाला म्हटल्यार मॉडर्न टायमांत टाइम ना कोणा निमगेल्यार टाइम ना कर ना तशी जावन एक विसर पडता तशी जावचे पुरो आता आमगेले खाण जेवण तुम्ही सांगितले तशी आमगेल समाज एक मस्त कडेन प्रवास करून लास्ट आता आमी हांगा पावल्यांची आता आमी उत्तर देशांत आमगेले कसले खाण जेवण आशिल्लें म्हणून आमकां आतां गुर्तू ना आणि आमगेले सांगले तशी लिपीन आसतना आमगेले वडील मनशांनी कसले उलोवन सांगले ते मात्र गुर्त प्रभाव मस्त जागेचे असचे पुरो सांगले वरी आमी एक गौड ब्राह्मण जाताना आमी एक बंगाल देशासून येताना आमगेले वडील मनशांनी सांगले कसले म्हटल्यार फुडें आमी खाली वेज मातर शाकाहारी आमगेल्यान तो मांसाहार नाशिल्लो बंगालांत आमगेले वसती असताना एक काळांत बरगाल पडून जेवणा खाणा कसले मेळना म्हणटाना आमगेले गुरूनी आमगेले कोण आमगेले होते अशें होते तेणी ते आमकां एक जळकी फिश खावी येता तुमी वांचूक जाल्यार आनी कसल ना जाल्यार ते खा म्हणून एक परमिशन दिले खातीर ते एक आमगेल्यांत आयला म्हणून आमगेले वडील मनीस सांगतात तसं जावन आमचा एक मस्त आमचा एक महाराष्ट्रांत आसले असो खंय आसले असो आमकां चिके फिश प्रिय आमी मासळी प्रिय आमकां असलेरी आमच्यांत स्ट्रिक्ट आमकां चवथी आसा सुमार जाणांक घरात चवथी आसा श्रावण महिना स्ट्रिक्ट आमच्यांत ना कडे आमच्यांत नवरात्रेन ना आणि आमच्या कडे कसलेय विशेष काय असल्यार आमी तो बिलकुल हाडूं ना करूं ना रांदूं ना सो आमचे बदल आमचे सगळे कोकण भागात असले वरीच आमी साधारण आमचं जेवण खाण आसा थंय करूंचो रीत विंगड हांगा करतना हांगाच्या वरी आमचा रीत भात जाला कसाला म्हटल्यार आमी हांगा आतां पोळे करतो थंय ताका घावणे म्हणटात थंय 1 भाग उडीद आणि 4 भाग तांदूळ घालून जात्यार दळून त्यांनी पिठी करून दवरूची आमी हांगा तिंबोवन भिजोवन वाटून ताचे ताका एक फर्मंटेशन म्हणतो तसा करून आमी सकाळी पोळे काढतो ते तसा नाही ते त्या पिठी केल्या कडे राती भिजोवन दवरून सकाळी त्याचे ते घावणे काढतात आणि त्याच्या त्या स्टायलाचा त्यांचा आसा सेम कोंकण प्रांत थंय कसा माती झाड थंय काय फल मिळता तांच हांगा आसा करूंचा रीत भात मात्र विंगड थंय उकडो तांदूळ आसा आमचा हांगाय उकडो तांदूळ आसा पुढे आमच्या कृषी असल्या निमित्तान उकडो तांदूळ घरा पिकोवचो ताच खावचो सुरेशीत खाली देवाचं पूजा देवाचा कार्यक्रम श्रावण महिन्यांत सोमवार हें आसा तुमकां उपास आसा त्या वेळा मात्र सुरे शीत ना जाल्यार उकडो शीतच आमचा मेन अन्न
कडे आमकां कृषी आसल्या निमित्तान घरा एका वेळा बैल आसा, गाय आसा, त्या वेळा आमकां एक पावसांत मस्त कश्ट जाय. कसला म्हटल्यार तरकारी मेळना. तेन्ना ह्या तुमी पुरा काय साठवून दवरले सत मे म्हयन्यांत. आमच्या बायल मनशांक, वडील बायल मनशांक तांचं काम. पावसांत काय करूंचा, आंबे असत ते मिठान घालून उकडे आंब्याचो गोज्जू म्हणतो आमी, त्या पावसांत खावंक हवे, तार एक सेव करून दवरूंका म्हणून. कडे फणसाचे गरे ते मिठान घालून दवरूचे, सोला गरे सोला मागीर तेचे रांदे करूंक. कडे हापळ घालूंचा, वडयो घालूंचा, मिरसांगेचे वडयो, कोवाळ्याचे वडयो, ते पुरा कामां. आणि घरा पिकल्लो तो पुरा गवतांत बांदून सगळा तांदूळ रिजर्व करून दवरूंका. आणि त्याच्यानंतर मूग, उडदा डाळ, ताई कडे ताच कोंबोवन पावसांत तीच तुमकां एक शाखेक आधार. हे असा पुरा त्यांनी एक कश्टार करून जाल्यार आमचा एक ह्या म्हटल्यार नागर पंचमीक पातोळीच जावंका. सुताच्या 15व्या दिसा आमच्यांत शेवयो आणि रस आमच्यांत एक हें आसूंचा. चवथी वेळा कसाई गौरी पुजे वेळा आमच्यांत ते वायन आसा. ते वायन करून पुजा करताना त्याचा त्या दिसा सगळे चप्पे करून गौरीक प्रसाद करून घरची बायल मनशां सुवासिनींता जेवताना प्रसाद म्हणून घेवचा. आणि चवथीक सांगले वरी आमच्या ते येता महाराष्ट्रांत हांगा आमी पातोळी कसं आमी उकड काढून पातोळीचा करतो, ताचं चूर्ण घालून ते मोदक करतात महाराष्ट्रांत आमच्या समाजाचे. आमी हांगा पुरा तळलेला म्हटल्यार मैद्या पिठांत चूर्ण घालून ते पुरा करून हेरो दिसा चवथी पुजे वेळा त्या नैवेद्य प्रसादाक दाखोवचा. कडे आमच्यांत गोड घालून लाड आसत. इडी चणो भाजून त्या पेटी करून ता गोडाचा पाक करून त्याचे लाडू बांधतो. आणि पंचकाज्य म्हणून चण्याचो भाजलेल्या चण्या पेटीचो प्रसाद आसा, तो आमी एक चवथीक दाखयतो. आमच्यांत चड जावन सुमार घरांनी एक चवथ आता आज माझे स्वताच्या घरा बॉम्बेंत आसलेली म्हजो आनो उडपाचो, जाल्यार बॉम्बे शिफ्ट जाल्ल्या वेळार त्यांनी थंयच चवथ करून 92 वर्सां जाली. चवथ आमच्या घरांनी पुरा आसा. सो ते पुरा हे आसत. आणि एक आता तुम्ही सांगले वरी एक खापरोळी म्हणून एक करीत, तांदळाचे वाटून मडकी उपडी घालून चुलेर ते एक खापरोळी म्हणून करचे होते. खापरोळी त्याचे नावच खापरा वैर करूनचे, म्हटले मडकेचे तुंड दवरून त्याच्या वैर ते भाजूचे. ते आता मस्त करून विसर पडला असा, आता करणत ना. आता कोण तरी वडील मनशां असत तांकां आमी निमगेल्यार तांणी एक आश जावन सांगता, होय गो आमी आधी खायत होतो म्हणून. कडे एक आणि एक माझी स्वतः मामी करा भारी त्याच्यासाठी ती नाव पावली. आज ती जीव वासाला वही जाल्यार एक 98 वर्सां आसता होती. ती एक फणसा घोंटेची होळगी म्हटल्यार घोंटे शिजवून मागीर त्याचे पीठ करून त्याची मागीर होळगी करूनची होती. ती पुरा आता खाण विसर पडला, आता करतली कोणी ना, आताच्यांक गोत्तना. आमकां तू कसा करचा म्हणून गोत्तना. आमची काहीतरी 89 कोणतरी असल्यार त्यांनी त्यांच्या काहीतरी घरांत सोनैक धोव्याक सांगल्यार ता उरल्यार उरला. व्हेरी रेअर एक 2-4 बायल मनशां आसोंक पुरो. ते एक तसला पुरा एक धाकट्यांनी आता तुम्ही सांगल्या वरी मॉडर्न एक असा व्हिडिओ करून दवरियत, ता पुरा उरल्यार ते एक उरतत, ना जाल्यार कालक्रमाण ता पुरा विसर पडत. नाही आता टेक्नॉलॉजी वडील देखून आता तुमगे धाकटी कोण असत आणि ते वडिलाला वचून त्या विडी करते की त्या कसं त्यांनी उलयता पडले कशी करचे म्हणून काढून उरवका उरवचे बरें. हे एक म्हाका हांगा नाव ऐकनी वय 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 ते. आणि एक आत्ता आमी एक आमगेले समाजाचे संघाचे बायल मनीस आमी वट्ट जावन आमगेले एक असल खाण असा म्हणून आटी उठा म्हणून आमी वट्ट जावन आमगेले घरा आमी करचे, म्हणजे विसर पडूनच म्हणून एक आमी इसरोंचा नाका म्हणून. आमीच आमच्या घरात त्या वेळा आमी काय आटींत आधी काय करीत होतो तर पुरा करून हाडून एक गंमत 30-35 जण वट्ट जावन ता एक नेक्स्ट पिळगी तेंतू इंटरेस्ट घेऊन येदूर येता आसा तांकां आमी दाखोवन देतो बा ह्या पुरा करीत होतो. आता काय झालं असं म्हटलं तुम्ही सांगले मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आणि मॉडर्न टाइम्स निमित्तान कसं झालं म्हटल्यार गुगलार झोमॅटो आणि स्विगी जाल्या निमित्तान घरा केल्ली खाणां धाकट्यांक नाका,
त्याचा रुची गोत्तना, तांकां त्याचं महत्व गोत्तना. आता आमचे वडील मनशा गिमांत आमच्या सगळ्यांच्या घरा सकाळी एक रागी वाटूंचा होता. 11 घंटे जाताना रागी वाटूंचा, गोड घालून ता देऊंचा, अथवा तीळ, धवे तीळ वाटून एरडू कसलेक देत होते. ता गिमांत ता बॉडी थंप दवरता, तेंचो आयर्न कंटेंट आसा, त्याचा पुरा सायंटिफीक इम्पॉर्टन्स काय म्हणून आताच्या पिळगीक वतना. आता ती तुम्ही सांगल्या बरी मॉडर्न टेक्नॉलॉजीन ता वाचूंक मेळल्यार ती कडे सांगतात, असं होता न्ही. आम्ही आता करका न्ही म्हणून ती आता ती अशी टर्न येत. आम्ही सांगल्यार तांकां ता मात्याक जाणना. त्यांनी जाऊन आमकां विचारतना आमकां एक खुशी जाता, वय ता खावंका. आता कुळता काट म्हटल्यार इतके आमकां आमच्या समाजान तो कोणाक केन्नाय विचारे भारी प्रिय. बट ता एक खावंचा घेवचा टायम आसा. ता तुमी पावसांत हिवाळींत गेल्यार मात्र कितें म्हणटा ता उष्ण ता आमी गिमांत करूं नजो. फॅशन म्हणून येतना वर्डीक येता आमी कुळता काट दिलो, तीर मे म्हयन्याच्या वर्डांत ता देऊ नये म्हणून एक म्हाजा एक अभिप्राय. कितें म्हटल्यार ता बॉडी हीट आसल्या वेळार हीट जाता, तेन्ना केन्ना काय खावंका, ती वस्तू आमी त्या वेळार खावंका. ह्या पुरो आमचे वडील मनशांनी आमकां सांगलें की आमकां थोडो गुर्त आसा. आमी ता फुडें पासन करतसो दवरून घेवन चंदार धाकट्यांनी ता फुडें व्हरोन गेल्यार भारी खुशी. तसा पण तुम्ही बरपारी त्या साहित्य रुपार बरोवन दवरले न्ही, साहित्य रुपार आता आणि आमी ते बरोवनचे बरोवन बरें. वय वय म्हळ्यार आता मुखावेल जनरेशनाक येदन जावका पडला वय. ते साहित्य रुपार घालून एक दाखलीकरण वय जाल्यार वय ते मुखावेल पिळगेक व्हरतले. वर्त वय न्हू. वय 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 आता तुम्ही सगळे खाण जेवणात सांगले. आता तुमगेल्यान तू कसं म्हणणार आता छुडये पूजा श्रावणांत आनी श्रावणांत करताची ते हा. तुमगेल्यान तू आदीन चलनास की न्ही, आदी लगेसून चलन ना. सांगले बरी आमगेल एक सारस्वत समाजाक आमगेले एक लागीचे समाज म्हटल्यार हांगा आमगेले ते एक ಸ್ವಲ್ಪ गॅप व्हरला फुडें. वडील म्हणजे आमकां तुमकां मस्त परिचय ना अशी. आतां आमी लागीं जाला. बट आमगेले महाराष्ट्रांतू आमगेल्यांतू वर्डीक ते पुरा कार्यक्रम आमगेल्यांतू GSBत जाता. तशी आमगेल्यांत मंगळा गौरी म्हणून आसा. श्रावणांत मंगळवारा करूची हेची पुरा तुम्ही करता तशी चुडी पुजेवरी पुरा फुल पत्र घालून मंगळा गौर करून नवे वर्डीक जाल्ले चेल्लेक ते एक तिगेले गवाच्या घरा तिच्या बामणाच्या घरा ते एक रात्र मंगळा गौर पूजे म्हणून करूनचे एक क्रम आसा. चुडी पुजे आता आमी तुमगेले वरी पळोवन ते आमकां एक भारी खूश जावन आमी एक आचरणे करतास शुक्रवारा आणि आदित्यवारा. आणि आमगेले भय 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 जाल्यार ते आमगेल्यान तू कोणी सांगून आमकां ना आमकां एक ते खुशी जाता. ते एक सौभाग्याचे हे म्हणून पळोवन आमी करता. आणि वरमालक्ष्मी म्हणून आमी एक आमच्या संघाचे एक ह्या करून सार्वजनिक आमगेल मात्र न्ही सार्वजनिक आमगेल ते सर्ले बेट्टू देवस्थानांत शिवपाणींतू सगळे समाजाचे बायल मनशांक आपोवन एक विजृंभणे रितीर आमी एक 300-400 बायल मनशां वट्ट जावन एक अष्टोत्तर कुंकुमार्चने करून वरमालक्ष्मी व्रत करता. तुम्ही करत असता वय. आता सत्यनारायणाची पूजा म्हळ्यार घरकडे करता की देवळा करता? न्ही तेचे हांव येदळ बोलताना मी सांगले म्हटल्यार कांय हरकेचा आसा कांय तरी विशय असल्यार आमच्या घरा करतो आमचे कुटुंबाचे लागींच्यांक आपोवन एक अन्नसंतर्पणे आणि वराड जातूच आमच्यांत नेक्स्ट डे सत्यनारायण पुजे करका म्हणूनच. म्हटल्यार आमच्यांत वराड जावच्या आदी आमी एक नांदी दवरतो. नांदी म्हटल्यार काय म्हटल्यार घराच्या देवाच्या कुडांत आमी एक 5 नारळ काडून दवरतो. 5 नारळ काडून कुलदेव ग्रामदेव त्याच्यानंतर सगळे आमचा एक नाग असा लोकल आमी आता ह्या गावांत येतूच आमकां एक दैव आसता त्या सगळ्या एक 5 नारळ देवाकडे काडून दवरून प्रार्थने करून भट मामाचे मुखांतर सगळं आमचं कार्य निर्विघ्न जावंका म्हणून आमी एक इचरोन घेवन आमचे सगळे कार्यक्रम जातूच वर्डाच्या हेरो दिसा झिलाच्या घरा समराधने म्हणून आसता. तेन्ना एक सत्यनारायण कथे पुजे ता ते तांकां खुशी असल्यार घर होड असल्या घरान करतात अथवा आमी हॉलांत करतो. त्या वेळार ता एक सार्वजनिक कडे त्या वेळाचं ते 5 नारळ
ते ह्या करून बेतून ता एक पूजे करून सगळ्यांक प्रसाद जेवण. आणि चल्लीच्या घरान आंदीचा काढून दवरलेला गिलाचं जातूच 5व्या दिसा चल्लीच्या घरात ते नारळ देवाक ह्या करून प्रसाद जेवण म्हणून एक घरच्यांक वापस जेवण असतं. असं आमचा एक हरडाच्या वेळाचा एक क्रम असतो. त्या वेळा एक अनुकूल असल्या खुशी असल्या थंय एकदा वापस सत्यनारायण पूजा करतात अथवा खाली एक पूजा करून प्रसाद अन्न संतर्पणे. आणि चढ जाऊन काय तरी एक विशेष असल्यार एक सत्यनारायण पूजा करतो म्हणून एक मागोन घेऊनचा एक वडिलांचा एक अभ्यास असा. तसा म्हणून त्या वेळा एक सत्यनारायण पूजा जाता. आणि आमच्या समाजाच्या लेखार आम्ही एक 15 ऑगस्टाक आमचे वाडवडिलांनी स्वातंत्र्याच्या काळात होराटा केल्ल्याचे कुकडासार आम्ही आमच्या देवस्थानात एक सत्यनारायण पूजे सार्वजनिकरित्या करतो. होय. पण तुम्ही आता सांगल्या लग्नाक संबंधी तुम्ही नांदी दवरता. वय 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 अला विंगड खंयची समुदाय की काही ऐकला मरी वय समुदाय नांदी दवरताचे. पण ते नांदी दवरलेले नारळ आसा पळय वय ते तांनी वापरनाचे ते बट असं कोण वय वय तांकां दिवप तांकां देवक तांकां दिवप अशें आसता. म्हळ्यार थोडे थोडे म्हळ्यार वय आतां म्हणल्यार बरें ना. चेंज थोडे थोडे वेगळे एक क्रम अशा पुरो ताजे एक कसं म्हळ्यार प्रभाव प्रभाव ते गांवांक खंय आमी वस्ती केल्या त्या गांवचे प्रभाव अशा ते म्हाका तुमगेला ते एक मस्त दिसून म्हळ्यार मस्तीतले गांवांक वस्ती करत करत येता आसतना ते जोडून जोडून येवन अशा पुरो येदोळ पासून म्हाका दिसता तुमी बरे रितीरी आमकां कसं आमगेले हे कार्यावळ कसं आशिल्ली परंपरा म्हळ्यार एक आमगेले कसं कार्यावळ आशिल्ली ताका समर्पक जावन तुमगेले समुदायाचे प्रतिनिधी जावन हांगा येवन तुमी कसं तुमगेल्या समुदायान तो एक क्रम आसा पुरो लग्नाचे आसा पुरो देवळाचे आसा पुरो अशी प्रथम जावन तुमगेली इतिहास सगळे तुमगेले इतिहासा बद्दल सांगून म्हाका दिसता आमगेले विक्षण केलेले हांकांय बरें दिसला म्हूण हांव चिंता. तुमकां हांगा येवन इतले भासाभास मस्त धन्यवाद समर्पण करता. धन्यवाद. विश्व कोंकणी केंद्रा म्हाका हांगा तुमी आपोवन म्हाका कुडाळ देशस्थ आद्य गौडव ब्राह्मण एक ल्हान समाज आणि त्या समाजाचे विस्तृत माहिती देवका म्हणून म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक मी तुमकां आणि विश्व कोंकणी केंद्राची मस्त आभारी अशी. आणि आमचा एक ल्हान समाज त्या समाजाक आम्ही मस्त कडेसून वलसे जावन येताना गीता माईन सांगल्या बरी त्या जागेचा प्रभाव असो पुरो भाशे वयर आमच्या जीवनमाना वयर आमच्या संस्कृती वयर आमच्या आजच्या लाईफस्टायला वयर मस्त प्रभाव असोंक पुरो. पण आमची एक वाडवडिलांनी आमकां काय सांगली ते क्रम ते संस्कृती टिकोवन धरूंक आमच्या पिळगीसर तरी मस्त इंट्रेस्ट दाखोवन आमी ता उरयत असो. आमची धाकटी बाळाय तशीच उरोवन फुडें जातली म्हणून आमची एक अपेक्षा आसा. आणि आमच्या जातीचो इतिहास मस्त वर्सां त्यांनी एक कष्ट करून आमी आतां एक कर्नाटकांत आमी पावलो. कुडाळ देशस्थ ब्राह्मण म्हणटा ते कुडाळाक पावले. तर मस्त इतिहास एक 10 मिनिटां भितर सांगून जावचे वरी विषय नाही. तेंतू काहीतरी सांगताना चढ उणा झाला असल्यार मी क्षमा विचारते. आणि म्हाका कळलेल्या प्रकार म्हाका गोत्त आसल्या प्रकार मी एक सांगोनचो ल्हान एक प्रयत्न केल्ल्याक मी तुमची पुरा आभारी अशी. सो परतून माधुरी तुमकां धन्यवाद सांगता. वीक्षका लागे येद्दोळताय तुम्ही वीक्षण केलेली हे परंपरा कार्यक्रम तुमकां कशी लागलो. बरें लागला जाल्यार तुम्ही वोग्गी किताब बसल्यांची लाईक बटन शेअर बटन ओतयाची. आणि फुडें तुमगेले मुखारी हांव परतून येतली आनेक समुदाय घेवन आनेक समुदायाचे प्रतिनिधी घेवन तांगेले सांगाता भासाभास करूंक हांव परतून तुमगेले मुखार येतली. येद्दोळताय तुमकां वीक्षण केले खातीर परतून धन्यवाद सांगून तुमकां सकल जाणांकय देव बरें कर म्हणून सांगता.